अन्न आणि वखदा प्रशासनान धाड घालून वटे 3 आस्थापनांचेर बेरेस्ताराक कारवाय केली। नितळसाण पाळी नासतना पर्रा वाठारांत सुरू आशिल्ली चिकन आनी मटण विकपी 2 आस्थापनां प्रशासनान बंद केली। तशेंच पियण उद्देगीक वसणुकेंत आशिल्ल्या एका कॅन्टीनान नितळसाण नाशिल्ल्यान ताचेर कारवाय करून प्रशासनान ते बंद केले। आज आमी हांगा पर्रा 2 मीट शॉप आशिल्ले रन बाय वन वेपारी तांणी दे वर इन टोटली अनहायजेनिक कंडिशन्स। लॉटरिंग जे आसा पळय तें शॉपाच्या फाटल्यान जातालें, ताजो लेफ्ट ओवर जो आशिल्लो पळय तो डिस्पोजल सारको जायना आशिल्लो आनी टोटल अनहायजेनिक आनी एकट्या कडेन तर लायसन्स सुद्दां नाशिल्लें। ती दोनूय स्टॉलां आसा ती तांचे कडेन आमी टोटल दोनूय आज आमी सील केल्ली आसा। हे कॅन्टीन जे आसा जे IDC ऑपरेट जाता, प्रायवेट एक ऑपरेटर आसा, तेजे आमी चॅकींग केल्लें आसा आनी खुबूच हाजे कंडिशन वायट आसा। टोटली अनहायजेनिक जे आसा, मेंटेनन्स कांय जाल्लें ना ह्या जाग्याचें आनी ह्या कारणां खातीर ताका आमी इमिडिएटली बंद करूंक लायला आनी जे तेणें खाण तयार केल्लें तेंवूय आमी डिस्ट्रॉय करूंक लायला ताका। आनी ज्या पर्यान हे जाग्यार पडना त्या पर्यान ताका आमी ऑपरेट करून कशें दिवचें ना आनी फुडें तो कॉर्पोरेट करना जाल्यार हाचेर आमी केस घालून ताका आमी फायन घालतले। कंडिशन सारकेंच अनहायजेनिक आसलेलें, हायजीन म्हणटा तेजें कांयच अशें नासलेलें, सगळेंच अनक्लीन झोमणीर जाताले। पेट्स माजरां आसा ती भोंवताली दिसती पडलेली, ती जेवणाक तोंड घालताली। तशेंच दुसरे जे वॉशिंग एरिया आसा ती सारकीच क्लीन नासली आनी अशें म्हणून कांयच एक बरें सांगपाचें अशें ना। सगळेच जे आसा ते नॉन कॉम्प्लायन्सीस आमकां दिसून आयले। एक्चुअली सद्याक ताका बंद केला, लायसन्स काय प्रोड्यूस करूंक ना। लायसन्स जरी प्रोड्यूस केलें जाल्यार तेवूय आमी इमिडिएटली सस्पेंड करपाचें। लायसन्स ना प्रोड्यूस केल्ल्या कारणान ताका आमी नोटीस दिल्लो आसा। सो हे शिल्ड रातचे सर आमचे स्वतः एवरी नाईट ते सगळे क्लीन करून एक्चुअली वयतात ते किचन। सो आता स्वतः स्टाफूय मातसो गांवान गेल्लो आसा, प्रॉब्लेम ते सगळे रातचे फूल क्लीन करून वयतात 12-1 समज। सो सगळे असे किडे जमनीर मागीर काने बटाटे टॉयलेटीन बाथरूमान दवरलेले पळय ते भायर आसा टॉयलेटीन बाथरूमान टॉयलेट सगळं पळय सगळं पळय आनी काने बटाटे तो टॉयलेट यूज जाता, तो यूज जायना, तो बेस्ट तो तसोच आसा, तो जायना, फक्त हो जाता ते थंय जागो ना थंय दवरचो पडटा। ते सगळे फ्रेश, तोणे म्हजे फ्रेश, मातशें हे कांय ना तशें अशें हे ना, सगळे फ्रेश आसले म्हजे। तू म्हणटाय ऑर्डर आसा ती म्हजी सो तू म्हणटाय की किचन तुजे सारखे मेंटेन आसा? मेंटेन सर न्हू, लेकिन जो सामान आसले म्हजे ते सगळे फ्रेश आसले।